आम्ही लोलये पावल्या सध्याक आणि आमच्याबरोबर माने साहेब. बाई तुमचें नाव? राजेश नाईक. बाई आता डेव्हलपमेंट किंवा बाकीच्या उदरगतीचेर उलयतात पण मातसो हिस्ट्रीन वयता 2017 जे इलेक्शन जालें न्ही त्या टायमार हांगासरले आतांचे जे आमदार आसा इजिदोर ते काँग्रेसच्या टिकेटी वयल्यान निवडून आयले मागीर ते बीजेपीन गेले. लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडूंक ना कितें दिसता तुमकां? नाही, म्हाका तरी दिसता की हेजदोरान जी काँग्रेसीची सोडून बी जे पी गेलो पळय ती खंयची तरी एक डेव्हलपमेंटाच्या जितूनच तो मुखार गेलो. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें गांवांक जी डेव्हलपमेंट जाय तेजेर जितून मुखार गेलो आनी त्या प्रमाणे तेणी ही 2 वर्सां आनी हालीं म्हाका दिसता आतां 1 वर्स भर जाल्यार जी डेव्हलपमेंट जाता ती काँग्रेसी राविल्लो न्ही जाल्यार तितली जायनाशिल्ली आनी तेणें बी जे पी वचून एक बरो निर्णय घेतलो आनी ही म्हाका तरी दिसता की बरें काम केलें. सो हांगासर तुमकां दिसता की डेव्हलपमेंट विकास जालाय 5 वर्सांक? विकास भरपूर जाल्ला. सांगतले जाल्यार एक दापटांग उदकाची गरज आसली ती एक वॉटर टँक जाल्ली आसा. बाकीची रोड शॉर्ट्स मिक्स जाल्ल्यात. बाकीची बारीक बारीक जी गटार्स जाल्ल्यात. मागीर जी गव्हर्मेंट जॉब म्हणटाले ते हालीं पळयलें जाल्यार एक थोडे जॉबूय जाल्ल्यात. तशें जाल्या उदरगत. बरें जाल्ल्या, बऱ्या भितर जाल्ल्या. आतां आमी पळयता की बीजेपीची टिकेट अजून फिक्स जायना मातशें फाटीं फुडें सगळ्यो गोश्टी आयकपाक येता. दावेदार दोग जाण आसा एक रमेश तवडकर आनी इजिदोर दोगूय म्हणटा की आपल्याक मेळटली. काँग्रेसची ऑलरेडी टिकेट डिक्लेअर जाल्ली आसा जनार्दन भंडारी. TMC आसा आप आसा कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? म्हाका तरी दिसता की जेन्ना काँग्रेसींतल्यान ज्या आमदारांक तेंच्यांनी येलो आनी कितें तरी एक तांकां टिकेटीची सांगून येल्लो आसतलो. कित्याक तेंची पर्सनल कितें आमकां कांय खबर ना. पण म्हाका तरी दिसता की टिकेट ही खरी म्हणल्यार इजदोराकच दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना तुमी 10 जाण व्हरतात आनी गव्हर्मेंट चलयतात 3 वर्सां तेमी ताका दिल्ल्यान तें गव्हर्मेंट 3 वर्सां चलता आनी आयज तर लास्ट मोमेंटार तर ताका नाका म्हणून सांगून तर तिसऱ्या कोणा दितात जाल्यार तेजेर आनी विनेबिलिटी पळयतले आमी एक सर्वे विनेबिलिटी बाबा ते जिखपाक जाय ह्यो गोश्टी. न्ही हांव तेंच म्हणटा पण फाटलीं जेन्ना 5 वर्सां जेन्ना पळय ही 5 वर्सां सोडून तेजी पयलींची 5 वर्सां जेन्ना रमेश तवडकरच आशिल्लो आमदार म्हूण आशिल्लो एक मंत्री म्हूण आशिल्लो त्या टायमार ताका जेन्ना टिकेट दिली ना ती कित्याक लागून दिली ना की खंय तरी डेव्हलपमेंटाक कमी पडली म्हणून दिली ना न्ही. म्हणटा फकत म्हाका दिसता की आतांची जी टिकेट आहा पळय ती इजदोराक वचपाक जाय. हांगासर आतां काँग्रेसीक जनार्दनाचें नांव जनार्दन भंडारी तांचें नांव डिक्लेअर जाल्लें आसा कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? न्ही जनार्दनाचे बद्दल सांगता जाल्यार जनार्दन हो सामको यूथ आहा आनी एक युवा हितूंक तो एक बरो एक्टीव आहा. जनार्दना बाबतींत सांगता जाल्यार टिकेट जी काँग्रेसीन डिक्लेअर केला ती एकदम बरें केला सारको कॅन्डिडेट वेंचून केला. कित्याक तो 5 वर्सां जालें दिसता म्हाका दिसता काँग्रेस जायते सोडून गेले पूण काँग्रेसी खातीर म्हाका दिसता भरपूर पयलीं सावन जसो काँग्रेसी खातीर घेवन आसा पळय तसो 5 वर्सां पासून रावलो तो आनी ताका टिकेट जी मेळ्ळा पळय ती सारकी मेळ्ळा म्हाका दिसता म्हाजी मत सांगून. पूण मतदारसंघान काम आसा तांचें दिश्टी पडटा. न्ही मतदारसंघाक जरी काम आसलें जाल्यार ते ऑपोजिशना आसात. काँग्रेस पार्टी ऑपोजिशन आसा म्हणल्यार काम कांय ना पूण जेन्ना जेन्ना कोणीय जे युवा पिडी नाजाल्यार खंयीय गरजेच्या टायमार उलो मारता तेन्ना जनार्दन सदांच मुखार आसता.